अध्यादेशाची पद्धत लोकशायेक मारक म्हणून हालींच राष्ट्रपती उलयला. तसोच सूर लोकसभेचे अध्यक्ष सुमित्रा महाजनान काढलो. लोकसभा आणि विधानसभांनी कायदे पास करचे पयलीं चर्चा जावंक जाय म्हूण ती उलयली. गोंयांत चालू जाल्ल्या 5व्या भारत प्रादेशीक राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या परिशदेचें उक्तावण करतना ती उलयताली. परिशदेंत 16 राज्यांचे सभापती आनी 8 उपसभापती वांटेकार जाल्यात. गोंयांत चालू जाल्ल्या 5व्या भारत विभागीय प्रादेशीक संसदीय संघाचे परिशदेचे उक्तावण जाले. लोकसभेची सभापती सुमित्रा महाजन विधानसभेन विधेयकांचे चर्चेचेर उलयले. ये कानून पास करने की भी प्रक्रिया पर विचार होना चाहिए और जब तक ज्यादा से ज्यादा विचार मंथन नहीं हो तब तक कोई भी कानून ना ठीक तरीके से पारित हुआ माना जा सकता है. ये भी बात है, चर्चा होना आवश्यक. वेंचणुकांनी स्पष्ट बहुमत दिवपा इतले आतां मतदार जागे जाल्यात म्हूण महाजन उलयले. सभापतींक तिणें संदेश दिलो. अभी अभी जो रिजल्ट आए वो बताते हैं, ले लो बहुमत चाहिए, ले लो, नाउ डू इट. और अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सरकारें हो सकती है, मगर उन सबका रुख देश के तरफ, देश के विकास की तरफ सबकी संभावनाएं हो सकती है. ये हमें ही सोचना पड़ेगा. परिशदेक आयिल्ल्या मेंबरांचे गोंय भोंवडेचो मुख्यमंत्री पार्सेकारान काडिल्लो विशय मात थंय आयिल्ल्यांक मातसो लागलोसो दिसता. महाजन पार्सेकाराक जाप दिवंक फाटीं रावली ना. But your 2 days stay is being followed by weekend, and I'm sure besides this agenda on the paper, you will certainly have some hidden agenda of holidaying here for next 2 days, Saturday and Sunday, to enjoy scenic beauty here, to enjoy the beaches, the temples, the churches. अभी हमारे मुख्यमंत्री ने ठीक कहा कि हाँ, जहाँ जाते हैं अगर सैटरडे संडे साथ में आता है देखें, मगर वो देखते समय भी कहीं ना कहीं लोगों से भी चर्चाएं होती हैं. अब क्योंकि अब मैं अगर साइट सीइंग के लिए जाऊं तो मुख्यमंत्री जी एक बच्चे जैसा तो नहीं जाऊं कि केवल ये कितना सुंदर दिख रहा है. आसपास अगर मेरे लोग घूम रहे हैं तो मैं उनसे चर्चा करूं. मैं बात करती हूँ, मैं बात समझ लेती हूँ कि यहाँ के लोगों का विचार क्या है, यहाँ के लोग सरकार के लिए क्या सोच रहे हैं, या यहाँ के लोग भारत के लिए क्या सोच रहे हैं. परिशदेक गोंयच्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांक आमंत्रण दिल्लें. मात मुख्यमंत्री पार्सेकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार, राना मंत्री अलिना साल्ढाना आनी आमदार माविन गुदिनो सोडल्यार कोणेच थंय तोंड दाखयलें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. काणकोण पालिकेचे दुमाणेच्या कोयरा प्रकल्पाक लागिल्लो उजो पालोवंक पालिका कांयच करिना म्हणून निमणे ब्रेस्तारा थळाव्या लोकांनी जेसीबी हाडून उजो पालोवंक सुरू केलो. फाटलो म्हयनोभर जालो हो उजो पेट्टा. दुमाणेच्या लोकांक खूब त्रास जातात म्हूण थळावे बोवाळ मारतात. थळाव्या लोकांनी फायर ब्रिगेड आनी उदकाचो टँकर हाडून उजो पालोवंक सुरवात केली. काणकोण पालिकेच्या दुमाणे गांवांत आशिल्ल्या कोयर प्रकल्पांत उजो लागल्यार आतां 1 म्हयनो जायत आयला. हो उजो पालोवपाक पालिका कांयच करिना म्हूण थळाव्या लोकांनीच जेसीबी आनी उदकाचो टँकर हाडून उजो पालोवपाचो यत्न बिरेस्तारा केलो. जेसीबीच्या टायराक कवची तोपिल्ल्यान तांच्या कामांत अडचण आयली. दुवरेल म्हूण आमी कंप्लेन केल्ली, पयल्यार कांयच एक्शन जाल्लें ना आनी आमी तशें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन केल्ली आहा आनी सगळ्या ऑफिसाक कलेक्टरेटाक बीन कंप्लेन केल्ली आहा. किती एक्शन जाल्या, केन्ना केल्ली कंप्लेन? पयर आमी केल्ली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक काल आमी केल्ली आहा कंप्लेन. म्हळ्यार अजून कांय एक्शन घेतली ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां हो इनेल करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. तसो आगोंदे लोकांक जे रस्त्या सायड वयताय पळय तेमकां बीन हो इनेल करपाक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. उज्यांत लासून काबार जाल्लो कोयर प्रकल्प चालीक लावपाक काणकोण पालिकेन एक सल्लागार नेमला. ह्या सल्लागारान पालिकेक अहवाल दिला. मात पालिकेन ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना अशें सल्लागार किशोर म्हणटा. I have suggested them all the measures how to restore the plant after fire accident which had occurred on 19th January. Actually this work was to be done by municipality, but with unknown reasons I don't know why municipality is not taking interest in this. काणकोणच्यान बबेश बोरकार. घेऊ एक विराम.